वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. आणि थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें आयचो टॉपिक कितें आहा तें. आणि खूब जाणांनी म्हाका न्ही कमेंट केलेलेच आणि इंस्टाग्रामार मेसेज थोडे करूं ना वेट लॉस ड्रिंक शेअर कर म्हणून. सो थोडे अशें कमेंट केले की म्हाका इंस्टाग्रामार तुका वेट लॉस ड्रिंक शेअर करपाचें नाका दिसता ताका लागून तूं दाखयना. ना तशें ना. इफ म्हाका वेट लॉस ड्रिंक सपोज तुमकां दाखोवपा नाका तें हांव घरा जे करून पिता पळय तें तुमकां हांव व्हिडिओन दाखोवपाचें नासलेलें. इफ म्हाका तुमकां शेअर करपाचें ना जाल्यार तशें ना. टायम रावंक ना. दिवाळी इल्लें बाबूचें काम हें तें ऋतुकाचें एग्जाम आसा आतां नेक्स्ट मंथ प्रोजेक्ट आसा ताका लागून न्ही म्हाका टायम रावंक ना करपाक. सो म्हटलें आतां आयज करया म्हटलें व्लॉग. ओके सो तुमकां खबर आहा हांव एक ड्रिंक पिता वेट लॉस ड्रिंक सामकें जे घरान म्हाजे अवेलेबल आसा म्हाज्या किचनान तेंच घेवन हांव न्ही एक ड्रिंक पिता. ओके सो आतां हें ड्रिंक तुमकां हांव शेअर करता पळय हो व्हिडिओ न्ही पयलीं तुमी एंड पर्यंत पळयात आं. आनी फाल्यां अशें म्हणनाका की हांव हें ड्रिंक पिता आनी म्हाजे कांय फरक पडूंक ना म्हणजे कांय अशें वेट लॉस जावंक ना. हो व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात सारकें आयकात हांव कितें सांगतें जें जें हांव कितें सांगता पळय एज पर दॅट तुमी सपोज हें फॉलो केलें न्ही तुमचें वेट देंवपाचें खूब चान्सीस आसा. ओके सो पयलीं हो ड्रिंक पळयात हांवें शूट करून दवरला. ओके मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर न्ही हांवें घेतला एक मग तातूंत घालता एक हाफ टीस्पून मेथी सीड्स म्हणजे फेनुग्रीक सीड घालता आनी उदक घालून दवरता चड भरून ना इतलेंच. आनी हें आमकां ओवरनायट दवरूंक जाय सोक जावपाक. ओके सो आतां हें आसा नेक्स्ट डे. सो नेक्स्ट डे न्ही आतां आमी चाळणी घेवया. चाळणींनी हें चाळून काडूंक जाय. सो आतां मेथी सीड्स आहा पळय तेजे आतां आमकां यूज ना कळ्ळें न्ही. आनी हे मेथी सीड्स न्ही तुमी फ्रिजीन दवरूं शकता केन्ना तुमकां मेथीचे पोळे बिळे करपाक न्ही यूज करूं शकता कळ्ळें न्ही. सो हें पळय उदक हांवें काडून घेतला. आतां तातूंत घालता 1/4 टीस्पूनचें मातशें कमी न्ही एप्पल सिडर विनेगर घालता कित्याक हें खूब आंबट आसता चड घालनाकात. आनी हांगासर घालता हें 1/4 टीस्पून न्ही सिनामन पावडर. हें पावडर हांवें घरात करून दवरला हें पळयात. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी मिक्स करून न्ही हें तुमी सकाळचें एम्प्टी स्टमक पिवपाचें. सो हें आसा सुपर इजी म्हणटा तशें वेट लॉस ड्रिंक. सो हें आसा म्हाजें वेट लॉस ड्रिंक जें कितें म्हज्या किचनान अवेलेबल आहा पळय तेंच घेवन केलां. आनी एकूच हांवें ऑनलायन ऑर्डर केला तें म्हणजे एप्पल सिडार विनेगर. चडूय एक्सपेन्सीव ना खूब कमी आसा रेट. ओके सगळें तुमकां हांव डिटेल शेअर करता. सो एप्पल सिडार विनेगर न्ही हें कंपल्सरीच वेट लॉसाक कळ्ळें न्ही. सो जे म्हाज्या घरा अवेलेबल आहा मेथी मागीर सिनामन स्टीक हांवें घरा पावडर केला कळ्ळें न्ही पावडर केला. आनी हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लें एप्पल सिडार विनेगर. ओके तेय व्हडलेशें कॉस्टली ना जस्ट 300 रुपया ताका पडलें. सगळं लिंक घालतलें हांव. ओके तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करात. आतां हें ड्रिंक स्टार्ट केलें केन्ना केलें हांवें हेजे पयलीं हांव पितालें मागीर हांव प्रेग्नेंट जालें मागीर डिलिव्हरी जालें मागीर तेन्ना सगळें बंद केलें हांवें. तेन्ना इशूका 5वो लागलो पळय तेन्नाचें हांवें मातशें चिंतलें की आतां मातशें कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय आतां मातशें कमी करूंक जाय वजन कळ्ळें न्ही. सो हांवें हो ड्रिंक पयलीं तुमकां केन्ना शेअर करूं ना. सो जेन्ना जें कितें तुमकां हांव शेअर करता पळय पयलीं हांव म्हाजेर एक्सपेरिमेंट करून पळयता. इफ म्हाका तेजो कितें फायदो मेळ्ळें जाल्यार तुमकां हांव शेअर करता बेश्टें तुमकां हांव कितेंय सांगना. हें वेट लॉस केन्ना घेवपाचें सकाळीं उठलें ब्रश केलें एम्प्टी स्टमक म्हणजे खाली पोटाक तुमकां हें ड्रिंक घेवंक जाय. आनी ओन्ली वन टायम आं अशें न्ही की वेट लॉस जावंक जाय म्हणून दिसाक 3-4 वेळा करून पीत रावतले तुमी तशें ना. सकाळीं उठलें ब्रश केलें खाली पोटाक तुमकां हें ड्रिंक पिवंक जाय. सो हें ड्रिंक पिवन जालें 15-20 मिनटां मातशें रावात. सोमतेच ब्रेकफास्ट करनाका एक 15-20 मिनटां रावात मागीर तुमी हें करात काय ब्रेकफास्ट करात कळ्ळें न्ही. सो आनी एक ऑप्शन आसा एक तुमकां हांव दाखयता सायडीन पळयात तुमी ACV म्हणून. ACV म्हणजे एप्पल सिडार विनेगर. ओके हें आसा ओजिवा कंपनीचें बेस्ट आं बेस्ट. हेतूनय तुमचें वेट लॉस जावपाचे खूब चान्सीस आसा. ओके आतां तुमी म्हणटले तूं हें कितें हाडून पिना. सो म्हाका न्ही हेजेर खर्च करपा नाका कळ्ळें न्ही. एक 300 काय 400 रुपया एक आहा तें बॉटल तितून फक्त 10 कॅप्सूल आसता कळ्ळें 10 कॅप्सूल. आतां म्हयन्याक तुमकां कितले कॅप्सूल लागतले एक 30 कॅप्सूल जाय न्ही. ते एक कॅप्सूल आसता भितर उदकान घालपाचें आनी पिवपाचें तें बरें डिजॉल्व जाता आनी पिवपाचें. ओके शॉर्ट काय तुमकां त्रास लागना सोक करपाची गरज पडना कांय ना. सो हें तुमकां पडटा 300-400 रुपया पडटा एक बॉटल आनी भितर फक्त 10च आसता कॅप्सूल अशें न्ही की भितर 30 कॅप्सूल बी आसता जाल्यार बरें जावपाचें हांव हाडून पिवपाचें. सो म्हयन्याक कितले जातले खर्च तें पळयात तुमी. सो म्हयन्याक म्हाका 3 तरी बॉटल जायत हय का न्ही. सो हें हाडून पिवच्या पेक्षा हेजेर तुमकां हांव लिंक दिता. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी हें हाडून पिवं शकता तुमकां बेस्ट रिजल्ट मेळटले. ओके आनी ओजिवा ब्रँड कंपनी आहा पळय खूब बेस्ट आसा कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हांवें जेव्हा स्टडीज केला आनी म्हाका हेजे रिव्यू बरे बरे मेळ्ळे आसा म्हणून तुमकां हांव शेअर केला. हेजी लिंक घालता. इफ तुमकां हें करून पिवपा नाका तुमी हें हाडून करून पिवं शकता. सो हांव हेजेर खर्च करना पयशे म्हाका नाका अननेसेसरी
कित्याकूय खर्च करपाचें. हितून म्हाका बरे रिजल्ट मेळ्ळे आसा मेथी घालून, सो कित्याक हांव हेजेर खर्च करूं. कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां एक लक्षांत दवरात, ड्रिंक करून पिले हेजे मिनींग अशें न्ही ड्रिंक पिले आनी तूं बारीक जालो. ना, जावचेंच ना तूं बारीक फक्त हें ड्रिंक पिवन. हेज्या वांगडा न्ही मातशें तुमकां बॉडी मुवमेंटूय करूंक जाय. फॉर एक्झाम्पल तुमकां मातशें वॉकिंग करूंक जाय, एक्सरसायज करूंक जाय, योगा करूंक जाय. सो हांव एक्सरसायज योगा करना. म्हाका एक्सरसायज योगा करपाक खूब वाज येता. हांव तुमकां खरें खरें सांगता, म्हाका करपाक वाज येता. केन्ना करतालें हांव मातशें योगा बी एक्सरसायज जेन्ना हांव प्रेग्नंट आसलेलें पळय तेन्ना मातशें मुवमेंट करतालें. तें तुमकां दाखयला हांव व्हिडिओ. जस्ट तेंच तेन्नाच केलां हांवें इशूच्या टायमारूय आनी ऋतूच्या टायमारूय. बाकी टायम हांव केन्ना योगा एक्सरसायज करून म्हाका वाज येता. कळ्ळें न्ही. सो बेस्ट म्हणजे म्हाका तुमी वॉकिंग करपाक सांगा. हांव कितलेंय वॉकिंग करपी. सो आमच्या घरान मशीन आसा तेजें हांव भरपूर यूज करता. सो हांव वॉकिंग करता सकाळचें, नाजाल्यार इफ म्हाका सकाळचें टायम मेळना हांव सांजचें करता. सो वॉकिंग करता. स्टार्टींग हांवें खूब तेंपांनी हांवें स्टार्ट केल्लें न्ही वॉकिंग. सो पयलीं हांव 10 मिनटां करतालें, एक 2 दीस हांव 10 मिनटां फक्त वॉकिंग करतालें, मागीर नेक्स्ट मागीर थोडे दीस 15 मिनटांचे अशें वाडत गेलें. सो आतां हांव 1 आवर करता कित्याक इशू सकाळीं न्हिदता बरो, उठना. सो 1 आवर हाफ एन जाता म्हजें. सो हांव जाय तितलें वॉकिंग करता. म्हाका तुमी वॉकिंग करपाक सांगा, हांव करता. आतां तुमकां कितें करपाक लायक जाता तें तुमी करा. तुमकां योगा करूंक लायक जाल्यार योगा करा, एक्सरसायज करूंक लायक एक्सरसायज करा. आनी जेन्ना हांव सकयल बी वयता तेन्ना लिफ्ट खूब कमी यूज करता, स्टेअरकेस हांव यूज करता. सो हें ड्रिंक पिवन तुमी बारीक जावचें ना. तेज्या वांगडा तुमकां हें थोडे मुवमेंट एक्सरसायज योगा बिगा कितें वॉकिंग तें करूंक जाय. हां. आनी फाल्यां तुमी म्हाका अशें म्हणनाका की हांव ड्रिंक पिता आनी म्हाजें वेट लॉस जावं ना. ना, जावचेंच ना वेट लॉस. मातशें मुवमेंट जावंकूच जाय न्ही बॉडीचें. बेश्टें वजन देंवना हय का न्ही. तुमकां न्ही मेथीचें एक बरें गजाल सांगता. मेथी कित्याक लागून पिवंक जाय वेट लॉसा खातीर. मेथी जेन्ना ड्रिंक तुमी हें पितले पळय, तुमी पिवून जालें न्ही तुमकां न्ही एक बॉडीक न्ही एक फुलनेस मेळटा. म्हणजे अशें भरलें भरलें कशें पोट. मागीर तुमकां आनी कितें खावंकय दिसचें ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी तितून न्ही हाय फायबर कंटेंट आसता, हाय फायबर आसता भितर मेथी. सो ताका लागून न्ही वेट लॉसाक न्ही मेथी ही खुबूच इम्पॉर्टंट आसा. हेज्या वयर हांवें खूब स्टडीज केला म्हणून हांवें हें तुमकां शेअर करता. हेज्या वयर हांवें स्टडीज केलेले आसा, स्वता करून पळयला म्हणून तुमकां हांव शेअर करता. कळ्ळें न्ही. मेथी एकदम बेस्ट. आतां सिनामन पावडर हेजी कितें तुमकां यूज आहा. आतां सिनामन पावडर न्ही ब्लड शुगर न्ही रेगुलेट करता. कळ्ळें न्ही. सिनामन पावडर आनी मेटाबॉलिझम आसता पळय ताकाय मातशें बूस्ट करता. कळ्ळें न्ही. आनी बेस्ट डायजेस्टिवाकूय बरें हें. कळ्ळें न्ही. सिनामन पावडर. सो हांव घरात पावडर करून दवरता. सो हें सगळें मिक्स करून सपोज तुमी डेली पिवपाक लागले न्ही तुमचें वेट लॉस कमी जातलें आनी सगळें वांगडाच तुमकां मातशें बॉडी मुवमेंट करूंकूच जाय. पिवपाचें कशें पिवपाचें हें तुमकां सांगलेलें आसा, तुमकां आतां कळलेलें बी आसा. आतां डायट. आतां डायट कितें करूंक जाय. हांव कितें व्हडलेशें कितें डायट करना. जे घर आमच्या घरान कितें रांदता पळय तें तुमकां हांव शेअर करता. तुमी पळयता म्हजे रेगुलर व्हिडिओ. हांव तेंच खायता, हांव तेंच खाता. अशें हायफाय अशें सलाड बिलाड अशें करून करून म्हाका नाका असलें बिसलें करपाचें. कितें खावंकूय दिसता हांव खाता. कित्याक खावून मरपाचें आसा आमकां हय का न्ही. सो पोट मारून जगनाकात. ओके न्ही. सो हांव कितें अवॉयड केलां खावपाचें हांव तें तुमकां सांगता. सो सकाळचें ब्रेकफास्ट आमच्या घरान आसतात पोळे चपाती कितें आहा तें तुमी खावंकूच जाय. तुमच्या घरान तें कितें करता पळय तें तुमी खायात. पोहा जावं उपीट जावं कितें जावं. पण सकाळचें ब्रेकफास्ट केन्नाच स्कीप करनाकात. हांवें खुबशे अशे लोकांक पळयल्लें आसा बारीक जावंक जाय म्हणून न्ही सकाळचें ब्रेकफास्ट करना. हें रॉंग आसा. इफ तुमी सकाळचें ब्रेकफास्ट सपोज तुमी स्कीप केले तुमच्या फाल्यां बॉडीक खूब त्रास जातले. मागीर म्हणनाकात हांवें कितें सांगलें आनी तुमी बॉडीक न्ही खूब त्रास जातले. सकाळ जेन्ना आमी उठ्ठा पळय आमचें पोट खाली आसता. सकाळचो जो ब्रेकफास्ट आसता पळय तो आमचो बरो हेवी जावंक जाय. कितें आसता तुमच्या घरान तुमी कितें करता पळय तें तुमी हेवी खायात. ओके पोट भरून खायात. सो हांव कितें करता सकाळचें ब्रेकफास्ट आमच्या घरान कितें आहा पळय हांव तें खाता. मागीर हांव 9 सुमार 9:30 सुमार अशें ब्रेकफास्ट करता. कळ्ळें न्ही. मागीर हांव मदीं कांयच खायना. डायरेक्ट जेयता हांव. जाता येता भूक लागता म्हाका कितें खावंकूय दिसता खायना हांव. इफ खावंकूय दिसलें जाल्यार हांवें तुमकां ते नट बायट्स दाखयलेले पळय ते काजू बादाम मागीर खजूर ते बायट्स ते एक खाता. ते सामके बेस्ट. कळ्ळें. तितून शुगर बी कांय नासता. खजुरान केल्ले आसता. ते आसल्यार ते खाता. इफ चडूय भूक लागले इफ फ्रुट्स आसल्यार एक फ्रुट्स खाता. इफ कांयच ना जाल्यार एक ग्लास भरून उदक पिता. उदक पिलें की आतां मातशें पोट मातशें भरलें जाता. सो हांव मदीं हांव कांयच खायना. डायरेक्ट जेयता. जेवणाक तेंच आमच्या घरान कितें रांदलेलें बिंदलें शीत करी तेंच. स्पेशल हांव डायट अशें कांयच करना. शीत खातात आमकां शीत जायत. शिता शिवाय म्हाजे दीस हें जायना. दनपारां सपोज हांव शीत जेयना न्ही म्हाजें कांयच काम करपाक जावचें ना. इतलें हांव वीक जाता. सो दनपारां कितें आमचें शीत कडी नुस्तें हुमण बिमण दाळ बीन तें नॉर्मल जेवण. ओके. मागीर सांजचें आनी मदीं आनी कांयच खायना हांव. डायरेक्ट दिसलें चाय पिवंक च्या हांव पिता 2 टायम. सांजचें कंपल्सरी केन्ना पिना हांव. सांजचें हांव च्या खूब कमी पिवपाची. सकाळचें आनी म्हाका च्या जायत आनी इल्लेशी शुगर घालता हांव. कळ्ळें न्ही. सकाळचें म्हाका च्या जायत. सांजचें इफ पिवंकय दिसलें जाल्यार पिता. आनी कितें घरान कितें खावपा आसलें चिवडा बिवडा हेंच. कळ्ळें न्ही. आनी रातचें हांव शीत सोडलां आतां.
इफ केन्नाय म्हाका जेवंक दिसलें नुस्त्याचें हुमण बीन हांव मातशें बेगिना जेयता 8:30 सुमार, कित्याक तें मातशें जिरोंक जाय न्ही, एक न्ही. नाजाल्यार आमगेर चपाती आसतात आनी पाव हांव चडशें हाडना, कित्याक पाव मैदाचे पाव न्ही ते, ना चपाती तशी हांव खाता, कळ्ळें न्ही. चपाती भाजी कितें आसलें हें खाता, केन्ना केन्ना नुडल्स करून खाता, अशें कितें आहा तें घराच करून खाता आनी चड भाजयो बिजयो घालून कमी ऑयल बीन घालून न्ही, अशें कळ्ळें तुमकां. तर रातचें हांव शीत खूब कमी, नाजाल्यार न्ही हांव नाचण्याचें तें मुद्दे म्हणटा तुमकां खबर, नाचण्याचे रावंड मम्मी करता ते हुमणान नुस्त्याचें हुमण जावं खावंक बरें लागता अशें. सो अशें म्हजें डायट आसा. आतां हांवें सोडलां कितें खावपाचें, शुगर आयटम. हे शुगर आयटम तुमकां कंपल्सरी तुमकां सोडचें पडटलें, कळ्ळें न्ही. जितले तुमी शुगर आयटम खावपाचें बंद केले तुमचे वेट लॉस देंवपाक तुमकां खूब हेल्प जातलें, हें तुमी लक्षांत दवरा. सो चॉकलेटी जावं, आयस्क्रीम, केक तरी हांव केन्ना हाडटा आमगे बाबूचे हेका आसल्यार हांव करता घरा कडेन, पूण हांव खायना. हांव रित्युकाक शिवनाता तेमी खातात, ओके न्ही. सो चडशे आमगे स्वीट आयटम चडशे आमी करात ना, हाडात ना, कळ्ळें न्ही. सो अवॉयड केला हांवें शुगर आयटम सगळं ऑर्डर केला. आतां आमच्या घरा युट्यूब फॅमिली येता, चॉकलेटी हाडटा बरोबर. सो कितें जाता, चॉकलेटी दवरले न्ही एक जाग्यार म्हाका ते वचून खावंक दिसता, कळ्ळें न्ही. सो हांव कितें म्हणटा आई तूच दवर म्हणटा व्हरून, तूच दवर, तुका जाय तें खंय तूं दवर. सो म्हाका आतां खावंक दिसना, कित्याक म्हाका खबर ना तें चॉकलेट खंय दवरला आईन. सो आई मागीर काडून रित्युकाक दिता की तोय काडून खाता. सो लिपोवन दवरला आनीक बेस्ट, तेकाय नाका म्हाकाय नाका. सो आई मागीर काडून रित्युकाक केन्ना शिव मागता, शिवा एक काडून दिता. सो म्हाका आतां खावंक दिसना, कित्याक आतां आईन खंय दवरला तें म्हाका खबर ना. सो चॉकलेटी तरी तुमकां अवॉयड करूंकूच जाय, चॉकलेट जावं स्वीट शुगर आयटम तरी खूबच. मागीर टेट्रापॅक ज्यूस बी सगळें तुमकां स्टॉप करूंक जाय. ही टेट्रापॅक ज्युसान तुमकां कांयच बेनिफिट्स ना हेल्थाक, कळ्ळें न्ही. तो भरभरून साखर आसता. सो खंय ट्रॅवल करतना तुमी टेंडर कोकोनट पिया, उदक हांव व्हरतना उदक व्हरता, कळ्ळें. लिंबू सरबत करून पिता हांव घरा केन्ना पिवंक दिसलें जाल्यार, इल्लें शुगर घालता, लिंबू सरबत पिता. सो शुगर आयटम हांवें खूबच कमी केल्ले आसा. सो बंद आतां हो आसा म्हाजो डायट, सगळं खाता हांव, फक्त हांवें शुगर आयटम खावपाचें फक्त बंद केलां. बाकी सगळें खाता हांव, जें कितें आमच्या घरान नुस्तें बिस्तें सगळें भायलें. आमी जंक फूड तर खायत ना. तुमी पयलाच आमी केन्ना अशें बर्गर पिझ्झा केन्ना खाताना तुमी पयला, हांव व्लॉग दाखयतात तुमकां. लिपोवन सुद्दां हाडून खायना, खाता जाल्यार खाता म्हणटलें हांव, खोटें उलोवचें ना. पिझ्झा केन्ना चुकोन हाडटा, इफ तुका याद येयल्यारूच. केन्ना आमी पिझ्झा खावपाचें खूब कमी. केन्ना तुमी आमी पयला मॉलान बिलान गेला केन्ना बर्गर असले बिसले आमी केन्नाच खायना. रेस्टॉरंटां आमी वयता, आमचें मेन जें कितें आसा स्टेपल फूड, शीत करी, नुस्त्याचें हुमण बिमण हेंच आमकां जाय. आमी खंय रेस्टॉरंटाक गेलो न्ही आमी थालीच जेयता, चडशें आमी चायनीज डीश बीन ऑर्डर करना. जें कितें आमकां जाय आमी जेयता. आमकां पोट मारून जगपाचें नाका आमकां, कळ्ळें न्ही. फक्त इफ तुमकां वेट लॉस करूंक जाय जाल्यार शुगर आयटम सपोज तुमी साखरेची वस्तू गोडशे बिडशे सपोज तुमी बंद केले न्ही, तुमचें इजिली वेट लॉस कमी जातलें. आतां म्हाजी तुमकां भयणीचें सांगता. आतां म्हाजी भयण कसलेच ते वेट लॉस ड्रिंक पिना, कांय पिना. आनी तेंचें घर मातशें व्हडलें आहा, तेजे मुवमेंट ती बरें जाता. भायर वच भितर वच, कपडे सुकयले, कपडे काड हे काड भितर, म्हणजे तेजे मुवमेंट बरें जाता. आनी ते कसलें डायट बीन करना, तेणें फक्त शुगर आयटम खावपाचें बंद केलां. आनी ते पळया कशें आसा, आंगान बारीक जावन बरें आहा, कळ्ळें तुमकां न्ही. पोट स्लीम ट्रीम सगळें आसा. सो अशें आतां आमच्या हांगा फ्लॅटान कितें जाता, सगळें भितरूच चडशें आमचें मुवमेंट जायना, हय का न्ही. भायर वचप भितर वचप कांय जायना. सो आमकां मातशें त्रास, मातशें वेट लॉस कमी जावपाक, कळ्ळें न्ही. रोखडें जावचें ना आमचें. ताका लागून आतां आमच्या घरा मशीन आसा, तें बरें पडलें म्हाका, वॉकिंग करता हांव, कळ्ळें. सो अशें न्ही की म्हाका वेट लॉस करूंक जाय, हायफाय अशें सलाड हाडून खाया, हें खायात तें खाया, कांय ना, खावपाची गरज ना. नॉर्मल तुमचें कितें आहा पळय तें तुमी जेयात आनी हें ड्रिंक करून पियात आनी वॉकिंग तरी करात. इफ तुमकां योगा करूंक जाय, एक्सरसाइज करूंक जाय, कितें करपाचें करात. आतां थोडे लोक न्ही योगा करतात, एक्सरसाइज करतात, एक क्लासीस जॉइन जातात, ऑनलायन क्लास जॉइन जातात, थंय पयशे पे करचे पडटा, हय का न्ही. ऑनलायन क्लासीसाक पयशे पे करता. सो ऑनलायन क्लासीस बीन न्ही योगा बी शिकयतात, एक्सरसाइज बी शिकयतात, थंय पयशे पे करून तुमकां करचे पडटा. सो कित्याक तें खर्च करूंक जाय, गरज ना. आमचे कडेन हातीन मोबायल आसा, तितून इंटरनेट आसा आनी युट्यूबार इतले बरे बरे एक्सरसाइज योगा तुमकां शिकयतले, ते पळया आनी तुमी करात. कित्याक ते ऑनलायन क्लासीस बी जॉइन जावंक जाय, कित्याक तशे पयशे खर्च करूंक जाय, हय का न्ही. मोबायल आसता आमच्या खातीर बरो आनी इंटरनेट तरी भरलेलो आसता आमच्या मोबायलार, कळ्ळें न्ही. सो पयलीं आमी कितें करताले लॉकडावन टायमार, लॉकडावन आमी घरा आसताले, आमी युट्यूबार लावून न्ही हांव शिवनाथ आईनी एक्सरसाइज करताले युट्यूबार पळोवन. कांय गरज ना तुमकां ऑनलायन क्लासीस बी जॉइन जावपाक, पयशे खर्च करपाक. इफ कोण सपोज जिमाक बी वयता, तुमची मर्जी, तुमकां जाल्यार तुमी वचूं शकता, तशें कांय प्रॉब्लेम ना. आतां हाऊसवायफ आमच्या सारके आतां खंय वयतले जिमा बिमाक, आमच्या कॉलनी भायर आहा जीम, वचूं शकता. म्हाका टायम मेळना वचपाक दिसन न्ही, सकाळ बेगिना उठ हांगा बाबू आसता.
तो घरांत करूं शकता. घरान आमचे इंटरनेट आहा, व्हिडिओ लायता आनी करता हांव. पण हांव पयलीं करतालें सगळें एक्सरसायज बी योगा बी सगळें. पण आतां हांव फक्त वॉकिंग करता म्हणजे जायना सगळें तें करपाक बीन कळ्ळें न्ही. सो म्हाका वाज येता खरें सांगता म्हाका न्ही योगा एक्सरसायज करपाक वाज येता. तर तुमकां हांव सजेस्ट करता थोडे पयशे खर्च करपाची गरज ना. इफ कोणाक तें ड्रिंक जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. हांव कोणाक फोर्स करना. आनी योगा एक्सरसायज भरपूर अशी व्हिडिओज आसा युट्यूबार कळ्ळें न्ही. तुमी ते पळोवन आरामात घरा बसून करूं शकता. आनी एक तुमकां सांगपाक विसरलें हांव एप्पल सिडर विनेगर तें न्ही फॅट न्ही बंद करता कळ्ळें न्ही. आनी तें कंपल्सरी तुमकां घेवकूच जाय. आनी अशें न्ही की भरपूर घालून पिनाकात कळ्ळें न्ही. हांवें दाखयलां पळय तितलेंच एक 1/4 टीस्पूनचे थोडेशें घेवपाचें. कित्याक खबर तें खूब आंबट आसता कळ्ळें तुमकां न्ही. खूब आंबट आसता तें पिलें की तुमकां तें आंबट लागतलें आं याद दवरा तुमी. सो तें थोडेशें घालपाचें कळ्ळें न्ही. आनी हें तुमी रेगुलर करून तुमी पियात. सो पिवन तुमी तें एक्सरसायज करून योगा करून जें कितें तुमकां जाय तुमी करा. आनी म्हाका सांगा तुमी तुमचें कितें फरक जाला. जेन्ना हांव डिलिव्हरी जावन घरा येयलें मागीर हांवें दोन म्हयने अशें कांय अशें हें करूं ना म्हणजे अशें डायट बी कांय करप नासलें तेन्ना कित्याक फिडींग करता न्ही बेबी. मागीर हांवें स्वीट बी खावपाचें खूब बंद केलेलें. मागीर आतांच जस्ट स्टार्ट केलां हांवें करपाक. सो तेन्ना म्हजें वेट आसलेलें 66 आसलेलें. हें ड्रिंक पिवच्या पयलीं वॉकिंग करच्या पयलीं म्हजें वेट आसलेलें 66 आनी आतां म्हजें जालां 62. सो 62 आसा 63 64 65 66 4 किलो वजन देंवलेलें आसा. आनी हांव खूब हॅप्पी आसा. ओके चलता स्लोली देंवल्यार पुरो. म्हाका अशें घाई ना कळ्ळें तुमकां न्ही. हे बरो चार्ट करात. सकाळचें कितें खावंक जाय ब्रेकफास्ट मागीर लंच डिनर केन्ना अशें स्कीप करनाकात. त्या टायमार पोटाक कितें पडपाचें जाय पळय तें पडूंकूच जाय कळ्ळें तुमकां. फक्त खावपाचें तूं कंट्रोल आसूंक जाय आपल्याक. पयलीं आमी कितलें खाताले आतां आमी कितलें खाता हेजेवर तुमी मातशें लक्ष दवरात. सो कळ्ळें न्ही. सो पयलीं मदीं आमी खायत रावताले भूक लागली की मदीं खायत रावताले ना. मातशें तूं कंट्रोल करूंक जाय भूक तुमकां. इफ तुमकां वेट लॉस करूंक जाय जाल्यार कळ्ळें. सो सकाळचें ब्रेकफास्ट तुमी हेवी करात. तुमी मदीं तुमी कांय खायनाकात. जेवण दनपारचें आनी रातचें तुमी शीत अवॉयड केल्यार बरें. कित्याक खबर रातचें थोडें हेवी जेवून न्हिदनाकात. कित्याक इफ आमी रातचें हेवी खालें न्ही तें जिर्ना न्ही तें जिर्ना. सो आमी मागीर समटायम्स न्हिदतात. सो ताका लागून इफ तुमकां शीत बी खावंक जाय जाल्यार बेगिनच जेयात 8 8:30 अशें टायमींग दवरात कळ्ळें. हांव जेन्ना शीत जेता पळय तेन्ना बेगिनच जेयता. इफ तें चपाती बी खाता पळय तें 9 9:30 हांव चपाती बी खाता. ओके भाज्यो बिज्यो की नुस्तें बिस्तें तांतीं बितें सगळें तुमी डायटान इन्क्लूड करात. अशें कांय ना कळ्ळें. आनी चीज बीन असलें आसता पळय फॅट चड मोठें आतां खाता हांव लिमीट. केन्ना चुकून तुका टिफिनाक केल्यार इल्लेशें खाता हांव पोटाक मारून जगना. हांव सगळें खावनूच हांव बरें जाता. आतां सगळें खावनूच हांव पळय 4 किलो वजन देंवयल्लें आसा हांवें कळ्ळें न्ही. फक्त हांवें शुगर आयटमूच मातशें बंद केलेलें कळ्ळें न्ही. सो हें आसा म्हाजें ड्रिंक करात पियात वॉकिंग करात एक्सरसायज करात योगा करात. तुमकां जें कितें करूंक दिसता तें तुमी करात. ओके सो आनी वेट गेन जावपाक चड टायम लागना हय का न्ही. वेट लॉस करपाक खूब टायम लागता. खूब मेहनत घेवची पडटा जाल्यारूच तें वेट लॉस जाता हय का न्ही. सो जें कितें आसा तें तुमकां हांवें शेअर केलां. ओके आनी कितें तुमच्या कडेन कितें बरें आयडिया आसा कितें बरें नॉलेज बी आसा वेट लॉसाचें म्हाका तुमी शेअर करात कळ्ळें न्ही. ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्ळ्यार नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर.